म्हाका खबर आसा की पल्स कितें आसा. हांव कितें राजकीय दृश्ट्या पिसो मनीस न्ही की हांव थंय वतलो आनी फोंडान पडटलो अशें कांय ना. म्हाका खबर आसा की सांग्यावेल्या 90% लोकांक IIT जाय आनी म्हजे फुडले भवितव्य पसून जर ठरयतलो जर जाय ते 90% हें करतले. तुवें पळयात की ह्या 70 दीस 80 दीस ह्या राजकारणान भितर ह्या विरोधकां भितर आसा. नवे कितले जाण आयले तेच न्ही. 5-25 जाण ते बसतात, लोक खंयचे भायल्यान येतात, खंय वता आनी मागीर ताजे नंतर लोकांक कळटा की हातून भितर कांय तथ्य ना. एक शेतकरी म्हणपी आहा ताणें म्हाका किसान कार्डान दाखोवची. ते शेतकरी म्हणटा तेन्ना किसान कार्ड आसपाक जाय काय नाका, जमीन तांचे कडेन आसपाक जाय काय नाका, पिकयली केन्नाय पिकावळ ताणें खंयच्याय मार्केटान घाल्ली ती आसा काय ना. हांव व्हेरी फॅक्ट सांगता की मिडियाक घेवन आमी त्या सायटीचेर वचून येवया आनी ताणें दाखोवनी. ते म्हणटा ना आमी भितर वचचे ना, तेन्ना म्हणटा ते दोंगर आसा, तेन्ना म्हणटा ते हें आसा नेचर आसा. केन्ना नेचराचे लवर जाता आनी केन्ना अरे ताजे सायडीच्या ह्या IIT प्रोजेक्टाच्या सायडीच्या प्रायवेट ओनरांनी दोंगर खड्डे केले तेन्ना कोणाक पडूनच गेले ना. IIT सांग्यार सांग्यारच जातली. तुम्ही म्हणतात की साईट ही काय ती हे मागीर ठरोवपा आता कमी पडटा. हय, तुम्ही म्हणता की सांग्यारच तुम्ही तांची जेन्ना टीम साईट इन्स्पेक्शना येतली तुम्ही सांग्यारच 2-3 ऑप्शन दिवपाक शकता. हय दिवपाक शकतात. ना विरोध कित्याक जाता हे म्हाका हांव सांगपाक शकना. थोडेश्यो राजकीय विरोध आसा, थोडोसो कॉम्युनल विरोध आसा आनी जायत्यो गजाली आसात की सुभाष फळदेसाय एक फावट सांगले नंतर IIT आयले नंतर सुभाष फळदेसाय थंय गट जातलो कारण एक सक्सेसफूल प्रोजेक्ट थंय येतलो तो ताजे क्रेडिटाक वतलो. हें सगळें ताजे फाटल्यान राजकारण आसतलें आनी हें आसप कांय हें ना. राजकारण आसा तें राजकारण येतलें. सो आय हॅव टू प्रूव आय हॅव डन द रायट थिंग. इतली फ्युअलिंग करपी ताजे फाटल्यान जी शक्ती आसा, जे कोणाचे बॅनर लागतात, जे कोणाचे फोटो येतात आनी तेच मनीस भारतीय जनता पार्टीचे म्हणटात आणि नेक्स्ट प्रश्न आनी ते तांचे फोटो लागून सगळे बाकीचे दिवाळी चवथीक सगळे फोटो लागतात. पूण तेच मनीस ह्या आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान भितर IIT सारख्या प्रोजेक्टा विरोध करतात. मागीर ताजे फाटल्यान वेगळे सांगपाची गरज ना.